पार्वती पते हर हर महादेव। सीता कांतस्मरणम जय जय राम। श्री गुरुदेव दत्त। श्री लहराई माता की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। सीता कांतस्मरणम जय जय राम। श्री गुरुदेव दत्त। श्री लहराई माता की जय। हर विठ्ठल। पार्वती पते हर हर महादेव। सीता कांतस्मरणम जय जय राम। श्री गुरुदेव दत्त। भाजी नका हे आणि मागे बऱ्यापैकी का मिरची आणि सासवा मोरी आणि कढीपत्ता घालून त्याला जी फोडणी दिली हा आता हे आमचे गावठी लोणचे तयार झाले असं। श्री लक्ष्मी सत्यस्नान परिवार देवताभ्यं हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। परिवार देवताभ्यं आचमनीयं समर्पयामि। गंगा सरस्वती विभागेन्द्रलादनैः स्नापितस्य मे देवतः सिद्धिकरिष्मे। श्री लक्ष्मी सत्यस्नान परिवार देवताभ्यं समर्पयामि। पंचामृतेन वैश्ये आमदेन सद्वता देवते पितृगुणमेत तामिते विश्वासः संप्रतिगृहीताम् इदं संप्रीतं संप्रतिगृहीताम् आद्य शरण महाराज जय जय मंगलमूर्ति शंकरमाते मनोकामनापूर्ति जय 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 भगवान जय जय मंगलमूर्ति शंकरमाते मनोकामनापूर्ति जय 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 चालू मार दे उसको मारून कोण गेला साडेसहाशे पहले गिफ्ट 700 रुपया, दूसरे गिफ्ट 700 रुपया और तीसरे गिफ्ट 700 रुपया स्टार है इसका 400 रुपया दूसरे गिफ्ट 400 रुपया तीसरे गिफ्ट स्टार है इसका। तर आम्ही सोनार धोंड कमिटी धोंड सगळे त्यांना आयज आमका आमचे पूर्वजन जे आसले ते 70-80 वर्सांपासून हांगासर आसा ते 5 जाण आसले 5 जाणांसून आता एक पिढी चलत चलत आमची 40 पर्यंत पावल्ली आसा आणि हांगासर आमकां 5 दीस घर सोडून हांगा येयले उपरांत आमकां खूब बरें दिसता रिलॅक्स दिसता। कोणाचे हातपाय कितें दुखता कमर दुखता म्हणटा हांगा येयल्या उपरांत सगळे देवाच्या कृपान सारकें खूब बरें दिसता। तशेंच आमी हे देवीचो असो आशिर्वाद आसता सगळ्यांक असो आमी देवा कडेन मागता आणि हेज्याहून जास्ती भक्तगण हांगासर रावचे उमेदीन। आणि आमचो जो तळ आसा तो तळ आमी पयलीं जाणट्यांनी हांगासर उस्तेची वेल आसली ती वेली पोंदा 10-5 जाण रावताले ते तितून आतां 40 जाल्यार वेली प्रमाणे आमकां कोणी अर्दी मदत केली त्यामुळे अर्दी मदत आमी तळ खूब सुदार केल्ली आसा। आणि सगळ्यांनी आमचे धोंड सगळे आसता तेंच्यांनी सगळें कॉपरेशन केलें आमकां आणि एकमेकाचो आमी सल्ला घेवन ह्यो आयज ह्या तळाचे आमचो 4थो दीस आणि ह्या 4थ्या दीस आयज सत्यनारायणाची पुजा जाल्ली आसा आणि हे लोक बी आमच्या गांवचे शिवऱ्या देरा सगळी येयल्ली आसा तशेंच वर्साच्या वर्सा हेच्यान जास्ती लोक येवचे आणि आमचो महाप्रसादाचो आनंद घेवचो। देव बरोबर चित्तूरीचे जुना गावचे वैले देवीचे भक्तगण
हे जेन्ना आमी हे तळार हांगा येयल्ले तेन्ना आमचे अवघेच एक 5 ते 10 धरण आसले. म्हणटकच आमी कितें केलें, प्रत्येकाच्या मनात हे देवीचे जे प्रमाणे जे आमी ते हे भावना व्यक्त केली तेन्ना प्रत्येक जेन्ना आमी देवीक हे उलो करता तेन्ना तेन्ना ही देवी आमकां पावता. तशेंच आमचो तळ आसलो एका सिंपल एक झाडाचे वेलीच्या हेतून आसलो, पण आयज आमकां सगळ्यांनी सहकार्य केल्या करून आमी आयज तळाची प्रगती केली. आणि अशेंच ह्या भक्तगणान आणि ह्या आमच्या समाजवासियांच्या देवीच्या भक्तगणांनी एकमेकाक प्रोत्साहन दिवचें आणि त्याच प्रमाणे हे भक्तगण वाडोवचे अशी आमची सगळ्यांची ह्या भक्तगणांची अपेक्षा आसा. कळ्ळें. आणि परत आमकां अशें दिसता की आमी हांगा पावले हांगा पर्यंत पावले की ह्या प्रत्येकाचो आणि ह्या गांवच्या लोकांचो आणि एक भायले आमच्या पॉलिटिक्स म्हण हेनी आमकां तेंचो सहकार्य लागता. म्हणून आयज पर्यंत आमी ह्या देवीच्या आणि ह्या लोकांच्या आशिर्वादान आमी आयज पर्यंत हांगा हे देवीची आणि ह्या आमच्या तळाची आमी प्रगती करूंक शकले. आणि ह्या फुडें तेजी प्रगती जावची हे आमच्या सगळ्या ह्या भक्तगणा कडसून अपेक्षा आसा. आयज हांगा सोनारच्या धनांचो तळ ह्यो हांगा एक म्हाका दिसता 2 पिढयो अश्यो गेल्यो की आमी हांगा आमचे जाणटे हांगा रवा आसले की पयलीं काय नासलें. हांगा एक झाडाची हें आसली ताची बेल आसली तातूंत ते सगळे रवा आसले. म्हणून सगळ्यांनी मेळून हांगासर मातशें आमी 2 फावटी पयलीं कितें पत्रे हे ते घालून रवा आसले. तरी एकदां पावसान येवन आमचे सगळे पत्रे जे व्होवन गेले की तशेंच आमकां हांगा आर्थीक मदत करपी विश्वजीत राणे गेल्या वर्सा आमकां तेणी 3 लाख रुपया मदत केली आहे की तेच्या उपरांत आमी तेजे हांगासर हांगा एक मंडप सारको बरो बांदलो आहे की आमकां न्हेसपाक हे करपाक कसलोच त्रास जावना की कारण पावस येयल्या उपरांत आमकां खंय तरी देवळान वयचें पडटा आसलें. सो आयज आमकां अशें दिसता की आमच्या पक्षान तेंचो हातभार आसल्या कारणान हातभार आसा. तेका लागून आमकां कितलो पावस येयलो कितें जाल्यार आमकां खंय वचपाची गरज ना. कारण आमचें सामान आसता, रेशन आसता, कपडे आसता, ते सगळें घेवन आमकां गांवान वयचें पडटलें. आनी आमी हांगासर रावन कारण की हांगासर पाणयाची सुविधा बरी आसा. आनी हे जे आमी आयज तळ केला तेंच्या आशिर्वाद केला आणि सगळ्यांनी सहभाग केलो आसा. आणि तो तुमी आयज तांकां मंडप आमचो दाखोवंक शकतात. आयज मंडपान त्या 40 लोकांचे पेक्षा 100 लोक न्हिदूं शकता असो आमी हो मंडप केल्लो आसा. म्हत्वपूर्ण म्हणून आहा खंय जा कोणी जाय येवन पळोवंक शकता. आणि आमकां तशेंच आमी जो तळ आसा तो न्हंयेक तेकोन आसा एक 50 मिटरापेक्षा कमी 40 मिटर अंतरार. आणि तशेंच आमकां हांगासर भायर भितर येवपाक आमकां त्यो सुविधा जाय त्या टायमार वचून जाय त्या टायमार सगळे आमकां बरे अशें सगळे व्यवस्थीत मेळटा. आणि तशेंच आमकां हांगासर बरें आमचे सायडीन थंड वातावरण आसा. त्या साठी आमी पयलीं वचून ते आमच्या जाणट्यांनी हांगासर एक सावळी बरी आसली आणि उदकाची सुविधा बाकी सगळी सुविधा बऱ्यो आसल्यो म्हणून ते आमी तेंच्यानी हांगासर स्थायीक अशें केल्ले. पण तेच आमी तेंची फुडली आतांच्या पिढीन ती आमी चालू दवरल्या परंपरा ही. सो तुमी आतां भुरगे कितले आसा दोन अशे? आमी टोटल आमचे भुरगे अरावंड आसतले 20-25 भुरगे आसतले, बाकीचे जाणटे आसा. ओके. सो फुडें आनी नवे बीन दोन जावं शकता. कवरदे हर विठ्ठल पार्वती पते हर हर महादेव सीताकांत स्मरणम जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री लहराई माता की जय.